फायंडिंग्स बेसिकली आमी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जेंकां दिल्लेले आशिल्ले तेजे तेंच्यांनी कंप्लायन्स करूंक नासले, सो तेज्या खातीर आमी इन्स्पेक्शन काडिल्ले. सो विथ रिगार्ड्स टू दॅट्स आमी सायटीचे स्ट्रक्चराचे मेजरमेंट्स घेतला. कितें एक्स्ट्रा फायंडिंग्स आमकां मेळ्ळा दॅट इज वेल एज पर द कंप्लेंटूय आसलेली जी इन द ग्राम सभा. ओके, so for which secondly we have decided to forward a letter to the WRAD department for seeking in case any permissions or whatever is taken from the applicant. Yeah, secondly whatever documents were not complied as per the inspection report, they are directed to comply. तेके गोराळले ओल्ड स्ट्रक्चर आसलेले ते आपणागे व्हॅल्युएशन परमिशन दिलें ते आमी दिलें तेका ते मागीर एनक्रोच करीत रावले कितें केलें. सो आफ्टर ऑल तेमी पंचायती कंप्लेन येता वी हॅज इन्स्पेक्टेड आनी ते मागीर रेग्युलरायझेशनाक घालें आपणागे कितें आहा तें. सो रेग्युलरायझेशन TCPसान घेवन येयलें. सो तुम्ही एज अ पंच मेंबर म्हणून तुम्ही हेचेर लक्ष दवरूंक ना? आतां लक्ष दवरलें तेमी हो फाटल्यान प्रोजेक्ट आहा हें मुखार व्यू आहा तेसो आहा तेगेलो लेंथ आहा तें तशें आहा मुखार सायडीचें तशें आहा. वो हाटल्यान तेगे वो मातशें पीस येयशील तो आमकां कळोना आनी थिंग हाटलें कितें केलें तें कांय कळोना कित्याक मुखलें तेगे फेन्सींग आहा चड उंच आहा न्ही. कित्याक तेणी फायल घायली न्ही, प्रोसिजर केलें तेणें फायल रिपेर आहा कित्याक घर आहलो तेगेलें हिंगा ओल्ड घर आहलें पोर्चुगीज घर आहलो न्ही. सो तेणें फाटल्यान हें कितें केलें तें मागीर तें रेग्युलरायज आमी इन्स्पेक्शन करून तेगे रेग्युलरायझेशनाक घालपा लागलें रेग्युलर करून म्हणटा तेका कित्याक तुका त्रास जातले. सो तेगे तो आपणागे ऑप्शन सोदून कडेन रेग्युलरायझेशनाक गेला आसलो पात्र. दिस इज अप टू द पंचायत एंड द गव्हर्नमेंट. विलेज पंचायत ऑफ वेर्ना हे DNA प्रोजेक्टाचे जे मुजे खुद वाड्यान येता ताचेर इन्स्पेक्शन काडले आनी हे इन्स्पेक्शनाक तुमकां सेक्रेटरी आनी सरपंचान सांगले ते भाशेन हिंगा 2 स्विमींग पूल, एक व्हडलो आनी एक जॅकुजी, प्लस हिंगा एक वेल पळय आहा विदाउट कंप्लायींग द डॉक्युमेंट्स, विदाउट ऑब्टेनिंग प्रॉपर परमिशन्स ही वेल चालू आशिल्ली. पयलीं सद्याक हांव सदां म्हणटा आमची वाड्या लोकांक जे कोण नॅचरल उदक बांयचें उदक पिता आनी वापरता तांकां उदक मेळना. तुमी पळयच्यो थोड्यो बांयो, पूण हिंगा स्विमींग पुलाक आनी दुसरी जॅकुजीक उदक काडपाक परमिशन कोण दिलें. आतां दुसरी उलयता आसतना पयलीं सद्याक आयज ह्या इन्स्पेक्शनाक मुखार आसूंक जाय आसलो पंच. जर तर पंचाक आनी विलेज पंचायत दिसता हे तर सारकें ना म्हणून जाल्यार पंचान मुखार येवपा जाय आसलो. पूण तुमी चोयला सगळे पत्रकार भावांनो हो पंची पळोवन भोंवता, हो पंची पळोवन भोंवता आनी तेजो खूंय तर ह्या इन्स्पेक्शनाक इल्लें तरी कॉन्ट्रिब्युशन ना. हेजेर तुमकां कळटा धीस पंच विलियम बारेडो पळय म्हणटा इज हँड इन ग्लव्स. ही इज नॉट विथ द पीपल बट ही इज इंटू अदर डिपार्टमेंट, अदर हेजेर आहा तो ते तुमकां सांगपाक आहा. It is a classic example how the government plans to destroy Goa. Permission एक ओल्ड घर घेवपाचें, परमिशन रेनोवेशनाक घेवपाचें, मागीर रिकन्स्ट्रक्शन करपाचें, ऑल इन द नेम ऑफ रेनोवेशन आनी बेजिकली मागीर सगळें वायलेशन करपाचें. आतां त्या प्रोजेक्टान जर कोणी जर वचून पळयलें आज जे इन्स्पेक्शनान कळ्ळा पयलीं म्हणल्यार सगळे कडेन तांणी कॉन्क्रीट वापरल्या. इट यूज टू बी अ ओल्ड हावस. आयचे दिसा इट इज अ न्यू बंगलो. हें ते गोंयकारांक केन्ना करपाना. आय चॅलेंज वन गोवन टू कम एंड से की आमचे जे लोकल ऑफिसर आसा दे हॅव ग्रांटेड द परमिशन इन द टायम बाउंड मॅनर. थंय मागीर तांकां जरयत रावपा पडटा. पूण हे जे घाटी असतात न्हय तांकां रोखडे असले सेक्रेटरी धरपाचे सायन आनी पंचायता धरपाचे आनी हें करून घेवपाचें परमिशन घेवपाची. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.